पोर्ट पुरायपणान कोळशाचेर अवलंबून आसा. कांय लोक कोळसो बंद करात म्हण विरोध करतात. मात कोळसो बंद केल्यार पोर्ट बंद पडटलो. एमपीटीत 1400 कामगार कोळशाचेर जगता. कांय लोक आंदोलन करता म्हण सरकारान तांचे आयकून जर एमपीटीतलो कोळसो हाताळप कमी केल्यार एमपीटीचेर आपले पोट भरपी फॅमिल्यो रस्त्यार येतलो अशी एमपीटी युनियनान म्हळां. आरडीएक्स गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. पोर्ट कोलाचेर डिपेंड आसा आनी कांय लोक जे एजिटेशन करतात की कोल बंद कर कोल बंद कर. कोल जर बंद केलो जाल्यार पोर्ट बंद पडटलो पयली सुवातेर. दुसरें डबल ट्रॅकिंगाक लागून ते पोर्टाक पॉयंट आवट करतात. डबल ट्रॅकिंग हो फक्त पोर्टाक लागून जायना जाल्यार इट इज एन नीड ऑफ दी आवर जे टायमा प्रमाणे गरज येयल्ली आसा त्या प्रमाणे आमकां डबल ट्रॅकिंग हो गोंयांत जाय. एक म्हणजे ट्युरिजमा जाय, दुसरें आमचे आमी जे प्रवासी आसतात तेंचे कन्विनियन्सा लागून आमकां डबल ट्रॅकिंग हें जाय. ते फक्त पोर्टाक लागून नाका. आज आमी जर पळयत डबल ट्रॅकिंगाचे सगळ्यो पॅसेंजर ट्रेनी डिले जायत आनी गोंयांत तितलें रेल नॅटवर्क ना. हे रेल नॅटवर्क आमकां गोंयांत मेळपा जाय म्हणून डबल ट्रॅकिंग जावपा जाय. डबल ट्रॅकिंग हें फक्त कोळशाक लागून करिना. मॅक्झिमम कोल दॅट पोर्ट कॅन हँडल टुडे इज 12 मिलियन टन. तेच्या भायर आमी वचपाक शकना. जे काही लोक म्हणटा की पोर्ट 25 मिलियन टन हाडटलो जावं 30 मिलियन टन करतलो, तितली कॅपेसिटी पोर्टा कडेन खंय आसा हें तुमकांय बरें खबर आसा. आतां जे तशें करतले जाल्यार आमकां आवटर एन्करेज म्हणटा ते ब्रेक वॉटराचे भायर थंय 4 बसपाचें पडटा. तें शक्य ना पडटा आनी तें करतले जाल्यार जवळ 4 ते 5 हजार कोटी इन्वेस्टमेंट जाय पडटलो. हें तरी शक्यच ना इतले कोलाचे कॅपेसिटी वाडोवपाक मार्मगांव पोर्ट आसता. कांय लोक जे आसात ते लोक बेश्टे अफवा उडयतात आनी पोर्टाचें नांव बदनाम करतात. थोडे जे एक्टिविस्ट आसा, थोडे संघटना आसा, स्वयंसेवी संघटना ते हे कोळसो बंद करपा जाय, डबल ट्रॅकिंग बंद करपा जाय अशें म्हणून फाटीं धरता. जर तेंचे आयकून जर सरकारान जर तसो कितें निर्णय जर फुडें यथेचे विचार जर केलो जाल्यार तुमचे हे जे कोण कामगार आसा तांकां खूब वायट इफॅक्ट जातलो हे दिसना फॅमिली. नक्कीच जातलो आमचेर वायट परिणाम. पण जे काही लोक जे NGO म्हणटा की ते विरोध करतात कोल बंद करचे, वो जो जे विरोध करतात तो म्हाका दिसता जाल्यार तो तेंचो सेल्फ इंट्रस्ट आसा. आज आमी हांगासर पळोवपाक जाल्यार 1400 डायरेक्टली कामगार कोलाचेर जगतात. त्याच बरोबर बाकी जे आमचे कोल टर्मिनल आसा JSW अडाणी यांचे कडेन जवळ जवळ 400 ते 500 कामगार आसात. आनी त्याच बरोबर पोर्ट जे पोर्टा कडेन पेन्शनर आसात 4400 तांकां ह्या कोल हँडल करूनच पोर्ट ट्रस्ट पेन्शन पेड करता. आनी जर अशे हे 10-20 लोक गोळा मारतात म्हणून जर सरकार डिसिजन घेता कोळसो बंद करता जाल्यार तें नक्कीच चुकीचें आसा. आनी जर सरकार तशें करता जाल्यार आमकांय बी रस्त्यार येवचें पडटलें. आज पर्यंत आमी येयल्ले ना पण फुडें आमी नक्कीच येतले. कमोडिटी हो पोर्ट आमचो आशिल्लोच पयलीं पण गोंयांत नॅटवर्क ट्रान्सपोर्ट नॅटवर्क नाशिल्ले कारणान बाकीचे जे आमचे हँडलर आसा जावं कार्गो घेवन जे येवपी आसा लोक ते गोंयांत येवपाक सोदिना. हें मुख्य कारण. दुसरें कारण म्हळ्यार वोट गोंयांत प्रत्येक बारीक सारीक कारणाक लागून विरोध करता. तेका लागून ट्रेडर जे आसा ते गोंयांत येवपाक सोदीक ना. आमचे जे पोर्टाचे एडवोकेट आशिल्ले तांकां विचारलें की बाकीच्या कर्नाटका जावं महाराष्ट्रा स्टे दिल्ले आसतना तुमी हो सर्कुलर कसो इम्प्लिमेंट केलो. तेन्ना तांच्या एडवोकेटान अशें मत मांडलें की जे ज्युरिडिक्शन आसा ते हायकोर्टाचे विथीन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका जावं आंध्र प्रदेश ते गोंयांत लागू जायना. म्हणून ही आमकां धांव घेवची पडली लोकांक वचपाची. जो प्रोजेक्ट म्हणटा तेजेर जर उलोवपाचें जाल्यार आमचे कडेन थोडे क्रूज वेसल येता. एक सद्याक 24 ते 25 आमकां वेसल येता वर्साक. पण ह्या वर्सा कोविडा लागून येयल्ली ना. पण हितून आमकां एक जवळ जवळ 5 ते 10 कोटी नुकसान जातलें ह्या वर्सा. पण क्रूज टर्मिनल वाडलो जाल्यार ती एक बरीच गजाल आसा. पण त्याच बरोबर जे कितें सरकार डिसिजन घेता रो पॅक्स फेरी म्हणटा ती तसली जी फेरी जी आसा ती गोंयांत चलचे ना. आनी एज अ मेंबर ऑफ दी बोर्ड जाल्यार हांव फाल्यां म्हाजें डिसेंट रिपोर्ट करतलो असले गोश्टी जी गोंयांत चलपा सारकी ना ती गोंयांत नाका. क्रूज ओके ट्युरिजमा खातीर कितें प्रोजेक्ट बरें हाडटले ताका आमी सदांच सपोर्ट करतले.